सुप्रभात. Speaker sir, permit me point of order. Speaker sir, हो प्रश्नकाळ तुम्ही मागेर काढूया तो प्रश्नकाळ सोंपल्या उपरांत. thank you sir. Permission, question number 5C and 8A, I would like to circulate additional information along with the answer to the House. आई 5C and 8A. ओके यू कॅन. Yes, thank you. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री इजोर फर्नांडीस. Postpone question, Anu. ओके. Postpone question, तुझे मारे. Antonio, postpone का. Because sir, he has to ask that postpone question. ओके. पोस्टपोन्डेड क्वेश्चन अंतोनियो. Speaker, sir, I may be permitted to ask postpone star reliquary number 6 table 6C. 6C अंतोनियो फर्नांडीस. Speaker sir, answer is as per circulated in the House. Speaker, sir, as per the answer is given to me, whether the village panchayat has finalized site for disposal of garbage. I just wanted to know from the minister that way back in 2012, there is a thing ki Vayant Sugla okay. प्रश्न विचारात तुम्ही. Okay. For all answer दिला ते प्रमाणे नो सर म्हणून दिला. ओके. म्हाका हांवें दिसता सगळ्या गांवांनी लँड इज नॉट अवेलेबल, स्पेशली इन माय विलेज. सगळे आले घुमलीतात, सगळे ओवरऑल सगळे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आहा. आतां in South Goa there are 2 plants are coming. North and south and north. The capacity is about 300 tons. So if these are coming, why this land is required from each panchayat? One thing. Secondly, is there any plans of, आमी म्हणटा Goa is स्वच्छ भारत नितळ गोंय करूंक सोदता. आमचे पंचायत तिकोड्यान पयलो सद्या फंड्स ना for segregation of garbage, for disposal of garbage and collection of garbage. आता जरी तर आमकडे ताट आहा जेवपाचे, जाल्यार व्हरोन भायर उडोवपाचे आहा, ताटूच ना आमकडे जेवपाचे. वी डोंट हॅव फंड्स. हॅव यू मेड एनी प्लॅन्स for allotment of funds to the panchayat? One thing. Have you, Speaker sir, is any plans is there? You have made provision in the budget in 18-19. हाचेर म्हाका मातशें उत्तर जाय तुमी. माननीय मंत्री. Speaker sir, मान्य सदस्य पळय Antonio Fernandes म्हणटा ते सारकें आसा. Because what you are saying is correct. Precisely because of that, I had postponed this question last session. I was myself not happy with the reply my department had given me. And I knew, given a period of time in a few months, कितें तरी concrete सांगपाक मेळटलें म्हूण. आतां तुवें कितलेशे प्रश्न घातला, all related to garbage. And I am very happy to answer that. Out of 191 total number of panchayats in entire Goa, only 55 panchayats have so far identified sites. And out of the identified sites, why they were identified? एक टायमार एक High Courtan ruling दिल्लें. नाजाल्यार we will take action against the panchayat. Beyondच तेन्ना सगळे पंचायतींनी sites पळय दाखयल्ल्यो. Today those sites are rejected either by town planning or other departments under environment or other laws, and they say these sites are not suitable.
And there are only 6 panchayats in entire Goa who have actually acquired land and have got sites for handling garbage. Ata, in spite of this situation, government wants 2 things to be done. तुवें प्रश्न विचारला तो बरो आसा. सपोज येदे व्हडले आतां एक नॉर्थ गोवा सालिगांव स्टेट ऑफ द आर्ट बऱ्यांतले बरे गार्बेज प्लांट येयल्ले आसा. हांव नोको तुवें पळयला जाल्यार एक्चुअली सगळे मान्य सदस्यान वचून पळोवपा जाय. दुसरें सरकार घालपाक सोदता आमचे साऊथ गोवा कुडचोरे काकोरा कुडचोरे आनी थिंगा तिसरें प्लांट जे आमी मागता कित्याक एअरपोर्टा जवळ in the no-fly zone, absolutely you cannot handle garbage. So the third plant is going to come up at Verna. And Honorable Chief Minister, though he is not here, he is on record that he is going to give top priority. हांवूय झगडत आसा वेर्नाय जावपा जाय म्हूण. तेजो दुसरो प्रश्न आशिल्लो, हे तरी 3 प्लांट येता, आमकां पंचायती कित्या लँड आयडेंटिफाय करपा लायता? कित्या लायता? म्हणजे हे प्लांट येता म्हळ्यार आनी 2-3 वर्सां आसा. म्हणजे 3 वर्सां जे सद्या पद्दत चलताली पयली खांचीनी लोकांनी गार्बेज घालपाची, हायवेचेर व्हरून उडोवपाची बॅगां भरून, ओ नाका ते सुवातेर मेळे करपाचे, हांवें तुजी सुवात मेळे, तेणें तेजी सुवात मेळे करपाचे. सोंसडो कितें जाला तें पयल्लें आसा आमी. तेका लागून वायल देर इज रिक्वायरमेंट फॉर दीस 3 प्लांट्स, हांवें पळयलें जेन्ना हो सरकार एक खेपे हांव सरकारान आयलो, 1 लाख रुपया दर पंचायतीक गार्बेज हँडल करपाक मेळटाले. पयले ते आमी 2 लाख केले आनी आतां आमी 3 कॅटेगरी केला. सांगता ते स्पीकर सर, तो 1 लाख दिता तो प्लास्टिक कलेक्शन करपाक, नॉट फॉर गार्बेज. लेट मी आय एम ऑन माय लेग्स. ते 2 लाख केले आनी आतां in and around the periphery of the airport, because we don't want any aircraft to fall, no mishap, garbage handle करपा जाय म्हूण आमी तांकां about 7 पंचायत सादे आमी तांकां 7 लाख रुपया दिता. प्लस दे वील कंटिन्यू गेटिंग द 2 lakhs, म्हणजे 9 lakhs जाले. सांगता ते म्हाका पयले उलयन दी. कॅटेगरी बी म्हूण आसा. कॅटेगरी बी कोस्टल पंचायत, जे कोस्टल एरिया आसा भरपूर गार्बेज जाता, तांकां 5 lakhs प्लस दोज 2 lakhs, so they will get 7 lakhs. Category C आसा, also getting 7 lakhs, 5 lakhs where market जायते बाजार थिंगा जाता आनी फेस्तां जाता आनी कितें थिंगा दुसरे सेरेमनी जाता, लोक काडटा गार्बेज सायडीन उडयता, गल्लीनी उडयता, नल्लान उडयता, तांकांय 5 + 2 7 lakhs अशें करून ती एक कॅटेगरी केल्ली आसा. आनी दुसरी जी कॅटेगरी आसा तांकां गरीब पंचायत, थिंगा कोणी गार्बेज थोडी घरां आसा, तरी आसतना तांकां 3 लाख, म्हणजे 3 आनी 2 मेळटा ते 5 मेळटले. हें कितें आमी केलां? पयले सुवातेर हावस टू हावस कलेक्शन जावपा जाय. गार्बेज सेग्रिगेशन तेणी करपा जाय. इवन सालिगांव प्लांट, इट इज आयडियल इफ यू सेंड सेग्रिगेटेड गार्बेज. तेका लागून सद्या तरी पंचायतीन खूंय तरी सायट आयडेंटिफाय करून जमीन पळोवन एटलिस्ट सेग्रिगेशन जावपा जाय. वेट गार्बेज तुमी सालिगांव धाडपाक शकता. टुडे दे आर हँडलिंग ऑलमोस्ट 200 टन्स ऑफ गार्बेज. आनी दुसरे 2 प्लांट येतकच हें ऑटोमॅटीक स्ट्रीमलायन जातलें. पूण 2 वर्सान 2 प्लांट येतले वा 4 वर्सान दोनी सारके ऑपरेशनल जातले, ते पर्यंत आमी गार्बेज खूंय अशी उडोवपाक शकना. म्हणून अंडर भारत स्वच्छ अभियान फक्त गार्बेज हँडलिंग इन अ सायंटिफीक वे in the identified site, if they can mix it with mud and other thing, create organic manure, nothing like it. Otherwise they are taking it at Saligaon. Ani recycled material je asa, thode cement plants amkode tie up asa. Goa Waste Management Corporation as well as Pollution Control Board, they lift the dry garbage from the panchayat. All that the panchayat has to do is identify a site, segregate and dry garbage dusri dorpachi. Ata गार्बेज म्हळ्यार आमी आतां वेट आनी ड्राय म्हणटा. ड्राय कितले भाशेन आसा. देर इज हेजार्डस गार्बेज ऑल्सो, देर इज ई गार्बेज ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट आसा. ते वेगळे आमी जावपा जाय. ते लेवलार पावपाक आमकां मातशें टायम लागतलो, बट वी आर गोईंग स्टेप बाय स्टेप. द वेरी फॅक्ट गार्बेज हँडल करपाक इतलो पयसो पंचायती आतां एप्रिलानसून मेळटले, वी आर सिरियस अबाउट इट. आनी कोणा पळय सायट ना, सारखीच ना, we will try to combine them with some other panchayat. This will be a temporary handling in those particular sites till such time all the 3 plants become operational. So we have got a road map definitely to handle the garbage. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगला ते बरोबर आसा.
पूण म्हाका इतलेंच गमोंक जाय ते 5 lakhs फॉर मिडियम पंचायत दिता म्हणटा न्हू, इट इज एन्युअली वर्साक. पूण तितून आमी पळोवंक गेल्यार इट इज जस्ट 41-42,000 पर मंथ. आतां म्हाज्या वाठारांत 3 पंचायती आसा. सांताक्रूज पंचायत आमी डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज कलेक्शन करता. कलेक्शन केल्या नंतर आमकां सुमार 25 आमचे कडेन बायलां आसा. दोन आमचे कडेन लेबर आसा, एक सुपरवायझर आसा, एक ट्रक आनी गाडी आसा. हाचे मिनिमायज करीत जाल्यार आमकां 3,30,000 रुपया जाय पडटा पर मंथ. हे तूं जर तर 50,000 आमकां दिले जाय तूं ड्यूज वयले कोण हाडून घालतलो, खंयचे हाडून घालपाक तुमी सांगा. देर आर लिमिटेशन्स एज पर पंचायत राज एक्टा प्रमाणे आमच्यांनी पयशे काडपाक जायना पंचायतीचे. सेक्रेटरी वील बी मिसएप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स एंड ही वील गो होम. सो आयज 3 पंचायतीचे जरी तर म्हाज्या वाठारांत वय जाल्यार आयज वचून पळयत जाल्यार थिंगा दूख भोगता. आमी कालाफ्रा तरी मातशें लीप करीत आसा. आमी व्हरोन हिंगा घालता खंयचो सालिगांव आमकां परमीट केलां थिंगा. पूण फ्रॉम वेर द मनी वील कम यू मेक ए प्रोविजन इन द बजट. 50,000 ते नितोल न्हू, ते स्वच्छ भारत करतलो जाय तूं. आदी म्हाका एक उगडास येता, जेन्ना आमी पिकनिकेक वताले न्हू, बसीन बसून आमी चिटी बरयताले. सांताक्रूज हाय स्कूल नेम आनी सगळें बरयता आनी चिटी सकयल उडयताले आमी खंयच्या न्हू बसींतल्यान. म्हणजे आमची बस हिंगा आयल्या. पूण आतां AC गाडयांनी पोतयो बोत्ता, आरसो देंवयता, जापकून काडटा आनी उडयता. 4 पिलर्सा कडेन पळया. आमी पणजे पावले लिप करून करून थिंगा करून करून फुडें पावले. पूण आयज आमकां तुमी पयशे दिता न्हू. मान्य सभासद, तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारात. नितोल सांग शकता. Speaker, sir, what is Otherwise his ते स्वच्छ question? भारत आमच्यांनी ते पूर्ण करूंक तुमकां जावचें. कितें जाय ते विचारात. बाकीच्या हावजाक खबर आसा. मान्य मंत्री तुमकां कितें सांगपाक जाय? सर, मान्य सदस्य हांव सांगपाक सोदतां, अंटील 14-15 वर्साक 50,000 दिताले. तूं हिंगा 50,000 म्हयन्या दिवपाचे उलयता. ते 2 लाख हांवें ताबडतोब केले आनी आतां वयल्यान 7+2, 5+2, 3+2 केले. हांव म्हणटा बरें काम करता मंत्री. वाडोवन घे, एक मिनिट रे. हांव म्हणना की ओव्हरनायट एक दिसान सगळें काम जायना, एक म्हयन्यान जायना. ग्रॅज्युअली हांव एक सिस्टम हाडटा वे दे वील बी मेड मोर रेस्पॉन्सिबल. तेका लागून हांवें तुका सांगलां तशें टॉयलेटूय आमी बांदपाचें आसा. गोंयांत तुवें केन्ना चिंतलो 70,000 टॉयलेट लोकां जाय आनी लोक भायर बसता म्हणून? हें गोंयांत जातलें म्हणून ती चिंतलोलें आसा ही परिस्थिती म्हूण केन्ना तुजे विचार आयिल्ले? तूं खेड्यांनी केन्ना चिंतलोलें ते लोकांचे? सो हे भाशेन ही परिस्थिती आमी बदलपा, सरकार बदलपा ट्राय करता. दुसरें हांव तुका सांगपाक सोदतां, अंडर 14th फायनान्स कमिशन उणेच उणें 27 crore आमचे कडेन पडलेले आसा. प्रपोजलां पंचायतीन धाडपा जाय. ओन्ली 4.5 crore युटिलायज जाता. एज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर हँडलिंग गार्बेज ऑल्सो कितें तरी प्रपोजल धाडलें जाल्यार आमी फंड्स तुमकां मेळटले सेंटरा कडेन. आमी राजी, आमी परमिशन दितले. पंचायतीनूय मातशें काळजी घेवपा जाय, पंचायतीनूय मातशें काम करपा जाय. आनी पंचायतीन काम करपा जाय जाल्यार आमदारांनूय काळजी घेवन तांकां पुश करपा जाय. फंड्स भरपूर आसा. फंड्स आसतना तरी हें काम जायना आनी पयलेच खेपे जावपाक सुरवात जाला. तूं चिंतनाका की मुकट तो आलादीन लॅम्प आसा, एक दिसान 2 दिसान झूम चेंज करपाक शकता म्हूण. बदल हाडपाक आमी पावलां स्टेप बाय स्टेप घेतलेलीं आसा आनी म्हत्वाचीं पावलां घेतलेलीं आसा. हांवें तुका सांगलां तशें तांकां आमी पयशे दिता. हांवें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फंड्स ना तेन्ना CSRचेर लोकां एप्रोच जालो, ट्रक घेयलो पयर गार्बेज हँडल करपाक. नाल्यार केन्ना जावपा न्हू. कोमदादी एप्रोच जालो, आमचे कडेन लँड ना म्हूण आमकां 1,000 चिकाली कोमदाद आमकां लँड दिलें. आतां आमी शेड बांदता. सो आमी सायंटिफिकली आमची गार्बेज हँडल करता. आमी मातशें खोटपट करपा जाय आमदारांनी, आमच्या सरपंचाक हेल्प करपा. हिंगा येवन बॉब मारली, सरकार आपली ड्युटी करतलोच, आमी करता. आनी कितें तेजें मायज करपा जाय तूं म्हाका सांग. आतां तूं म्हणटा हे फंड्स घोडी पावपा ना फुडारा. येस, रायट नाव वी हॅव गिवन यू दीस मच, नेक्स्ट इयर वील गिव यू मोर. स्पीकर सर, ते 14 पे कमिशनाचे पयशे जे आहा न्हू, इट इज अ प्रिलिमिनरी कॉन्स्टिट्युशनल ऑर्डर जालें. आमकां मेवताच ते, बट यू कॅनॉट युटिलायज. मान्य सभासद बसून घ्या. प्रिलिमिनरी ऑर्डर तुम्ही विचारात. Speaker, sir, I agree that your department and government is moving in the right direction. But the reality at the ground level, at its panchayat level, is different, Speaker, sir. I have taken initiative. The minister said we have to put efforts. I have taken an initiative to call the sarpanchas. But whatever sites they have identified are low-lying areas, Speaker, sir. That can damage to the natural resources. So can government formulate a policy at least to approach the
owners of the land to asking them to utilize their land by paying them some amount as a token of some charges so that we can utilize their good land and manage the garbage. So we need some guidance from government how to tackle the problems at a grassroots level, at a panchayat level, because we have identified the site based on the court direction, but those sites are not feasible. So can government put some lights to the village panchayats, but these are the alternative. E Borizna site, dusre passion, or at least a landowner who is having large tracts of land, we can pay him some royalty using Yes. the land. Can you suggest some measures? स्पीकर सर मान्य फिलीप नेरी जे उलयता तें उलोवपा बरें दिसता लँड दितलो कोणे तरी लँड दिवपा जाय न्हू गव्हर्मेंट एक्वायर करतलो म्हणल्यार पंचायत एक्वायर करतलो म्हणल्यार आज लँड एक्विजिशन लॉ इतलो कटींग आदल्या सरकारान केंद्र सरकारान करून दवरले आसा it is next to impossible to acquire land. You need consent, 80% consent of the people. Only if they consent, you can acquire the land. So that means you cannot acquire any land. So that, listen to me. As I said earlier, what you are saying, low-lying areas which are not suitable, तेंच हांव तुका सांगता. एक हायकोर्ट डिरेक्टीव आसले म्हूण भिवन कांयच्या काय हुंय सायट दाखयल्यो टू फुलफील एंड फायल द एफिडेविट सायट आहा म्हूण खऱ्यांनी पळोवपाक गेल्यार हुंय सायट ना आनी सरकारा कडेन एक्वायरूय करपा जायना हुंय पयली जमीन हुंय एक्वायर केल्ली ती हिंगा हे पर्पसा वापरपाची हें करपा जाता देखून हांवें कितें म्हणलां तुवें आयकोना हांवें कितें सांगलां तें some of the panchayats will have to combine one particular panchayat which is in a position with the goodwill of the people to acquire a site. They will have to permit other panchayat garbage to only segregate. Dry waste will be taken by Goa Waste Management Corporation or Goa Pollution Control Board. Only your wet garbage will have to go to one of the sites if they don't have a site to manage that. So we will look at this proposition. We are certainly seized of the matter, but the initiative should also come from the panchayat, should come from you. Speaker, sir, even the cluster of panchayats come together, and if they don't find a site, what option you have? Otherwise, your plan will be failure at the ground level or the panchayat level. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या Speaker sir, हांव ताका जवाब दिता. हांव लँड मॅन्युफॅक्चर करपाक स्टार्ट करूं लँड मॅन्युफॅक्चर करपा जाता एक्वायर करपा जायना. That's why I'm saying only with the goodwill, as I have done it in my constituency. You also please approach some people. I want cooperation of the honorable members. Yeah. So please, you people also approach the people. Certainly there are some well-meaning people. आता हांव पयर हिंगा गेल्लो, though it is not related here, गावशाला कोणे आमचे एक D'Souza has given 1 lakh square meters. घे करा म्हूण गाये पोया म्हूण. So there are some good-meaning people that way. तारांकित प्रश्न क्रमांक आयचो 1 माननीय श्री इजोर फर्नांडीस. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 1B. 1B. Speaker, sir, reply as per computer print. Speaker, sir, I would like to know from the minister, when this Forest Right, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act came into force, and when was it implemented in Goa? Speaker, sir, दोन तरेचे ऍक्ट आशिल्ले. Forest Rights Act 1980, which took normally the issue of Kumeri, that was in 1980 which came in. There was another Forest Rights Act which came in 2006. 2006 च्या हातून जो आयिल्लो Speaker, sir, is the act which you are referring to, which was initiated in 2006. Speaker, sir, now as per the act, you all have formed the committees. District level committee where collectors are the chairman. Sub-regional committee where the deputy collectors are chairman. Forest side committee is headed by chairman appointed by the people from 15. Now this 15-member committee selected from panchayat level. In some places, you have taken full panchayat as one committee, which is not correct. You should have 15-member committee for every ward. That is the why it is delayed, because there is no coordination with the officers concerned or with the other committees. Will you regularize that by having 15-member committee in every ward? Speaker, sir, forest rights claim म्हणटा तो पयलो आमची कलिगाक समजावचो पडटलो. Forest rights committees which are formed at revenue villages are basically formed to take care of these forest rights claims.
स्पीकर सर फॉरेस्ट रायट्स क्लेम्स म्हणटा ते प्रॉब्लेम कितें येतालो तो पयलो समजून घेवपा जाय. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल एट द रेवन्यू विलेज. It is the concern where you need this particular part to be approved through a proper Gram Sabha. And Speaker sir, problem normally which comes out in these particular circumstances is Gram Sabhek je approval jay patta forest right claim title 50% quorum, it's a central act. And central act pramane 50% quorum naslo jalar we are not able to approve the forest right claims. Taja khatir Speaker sir, every revenue, the process is very simply, it is shown in a very structured manner, wherein the forest right committee is the first stage. Forest right committee claims jenna getat, it goes to the subdivision level committee, which you are talking about, deputy collector being one of those guys, forest officer being there, BDO being the member secretary, and दोन पंचायतीचे दोग जाण members represented म्हणून असता. तो claim फुडें वता मागीर तुजो next which goes is a district level committee. In that district level committee, Speaker sir, the collector, the forest officer, deputy collector revenue, deputy director panchayat, and director tribal welfare is the member secretary. Speaker sir, jenna आमी committees form करतात, the basic intent is how to start the claim. And ताज्या खातीर जितलेय claims आसा, for example, if I take about Kankon, Speaker sir, there are two types of claims, individual and community. Only in Kankon there are roughly about 2,555 claims which are received. Now these particular Speaker sir, which has to go through a Gram Sabha, आतापर्यंत तुजी जायना. Speaker sir, सांगपाक एक बरें दिसता, 2 नोव्हेंबराक हांव कोटीगांव गेलो, बाबीजीदरूय आशिल्लो. कोटीगांव वचून we had a meeting and we realized that this forest right claims is one of the major issues. This was brought to the notice of our Honorable Chief Minister की हो issue खंय ना खंय tackle करचो पडटलो. Leader of opposition आमचो बाबू कवळेकर has been harping about Kumeri. This also is a related issue आणि हो खंय तरी घेवचो पडटलो. 9 नोव्हेंबराक 2017 Speaker sir, Chief Minister has been in Gaodongri for a meeting wherein these particular issues were discussed and how to find an innovative method कित्याक Gram Sabha समज जायना जाल्यार forest right claim फुडें वचना. कशें व्हरचें काय म्हणून ताज्या खातीर Collector South, Tribal Welfare Department, they came with an innovative scheme कित्याक 26 January Gram Sabha is a planned Gram Sabha. And on that particular day, they planned an event. A mega farmers event was planned. तूं आशिल्लो दिसता म्हाका. 26 January mega farmers event planned जालो. त्या इव्हेंटाक you had Director of Tribal Welfare, you had our Collector South, you had people, departments of agriculture, बाकीचे animal husbandry, panchayat, various departments were there. Speaker sir, या farmers club मेळाव्याक the whole agriculture department explained their schemes. नाबार्डान तुजो मेळावो केलो. गोवा शिपयार्डान आय कॅम्प केलो अंडर CSR activities. फार्मर्स मेळाव्यान तांकां कशी इनिशिएटिव्स मेळटा ती सांगली. डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी एनिमल हजबंड्रीन तांच्यो स्किम्स, कॅटल स्ट्रे मॅनेज टू गोरवांक, गौशाला सगळ्यो त्यो स्किमी एक्सप्लेन केल्यो. आनी स्पीकर सर, तो कॅम्प अटेंड करपाक म्हाका सांगपाक बरें दिसता की दॅट डे गांवडोंगरी एज अ पॉप्युलेशन अबाउट 3,500 people. The attendance was 2,000 plus. That was 50% more than required. More than 50% is required. And त्या दिसा स्पीकर सर, जितले फॉरेस्ट रायट क्लेम्स आशिल्ले, जवळ 325 क्लेम आशिल्ले, ते सगळे 325 क्लेम ते आसा ग्रामसभेद्वारा अप्रूव्ह केले जाले. आता the next level is to go to the subdivision level committee. And forest is a department which has cooperated. Normally forest is putting objections. The objections were put on this 325, but by overruled at the Gram Sabha, and now they have gone at the subdivision level committee. Subdivision level committee, Speaker sir, will review it. Objections asa parat Gram Sabha gotli, approve zala district level committee gotli. District level committee zali complete zala. That is the day when you get your completion of this certificate, which you will get as a forest right claim. Taja khatir, Speaker sir, the number of people at a revenue village which is kept as a forest rights committee, that committee did not have numbers. That committee, when it surveys, has to do it rightly. Problem खंय येता, जे awareness आसा Speaker sir, आणि जे provisions कायद्याचे आसा, there is a coordination gap between the Gram Sabha and the forest committee. आणि आमचो गोविंद बाब गावडेंनी हातून भरपूर इनिशिएटिव्ह घेतिल्लो आसा Speaker sir, as a tribal minister, and I am sure with the subdivision level committees which are increasing in numbers, we are expediting it. तुझ्या काणकोणा लास्ट हो सरकार मरे सर्वसामान्य लोकांचो. काल तुम्ही परत म्हणटालो तुमकां सांगता, कूळ कायद्याची दुरुस्ती आमी केली सर्वसामान्य मनशाक न्याय दिवपाक. आज ही आमी केल्या 2011 एकूच मिटींग जाली. 2012 तुझ्या काणकोणा 2 मिटिंगो जाल्यो.
2015 एक मिटींग जाली, 2016 2 मिटिंगो जाल्यो, 2018 एकूच म्हयन्यान 2 मिटिंगो जाल्यो. आणि आता एवरी मंथ स्पीकर सर, चीफ सेक्रेटरी इज ओवरलुकिंग इट, कलेक्टर साउथ इज पर्सनली रिव्यूइंग इट. We will increase the number of these subdivision level committees to ensure that justice is done to these common people, scheduled tribes and ते लोक जे आसा, सादे लोक जे रावल्या की आमकां कितें न्याय मेळटलो म्हणून वो सरकार पूर्ण तरेन हांकां न्याय दिवपाक फुडें सरिल्लो आसा. Speaker sir, Honorable Minister Sri Govind Gowde had called for a meeting. In that meeting, he had called the collectors and the forest officer. I appreciate his gesture, but there, now your committee or committee asked for documentation. Now these people are staying there for ages, and they don't have any documentation as such, only physical possession. But those people have filed cases with the collector, with the forest officer, with the deputy collector, with the mamladars, and there are some cases which are settled by Kumeri plots. And those Kumeri plots, some people have got a possession, but sanads have not been issued. So I am not combining both, but I am insisting on this regarding ownership documents, which they insist. Secondly, when they go to measure the place, they have to use the machines. They are using the machines. They should use the tapes. Because the claimants are 5,000, 10,000, 20,000 square meters. Each person is claiming. So that's why that exercise should be made simpler, and those people who are doing this should be given training. Speaker sir, what subject Kumeri's of the Naslo, Kumeri settlements are happening as per Forest Rights Act 1980. व कुमेरीच्या जे 1980च्या मागीर समज कोणे कुमेरी अप्लाय केल्या ते लागना ते ह्या 2006च्या अंडर घालचे पडटा. सिन्स यू हॅव टेकन कुमेरीचो इश्यू, तुज्या काणकोणा 704 एप्लिकेशनां पेंडिंग आसा, आणि दिस गव्हर्मेंट स्पीकर सर एज ऑफ डेट हॅज क्लियर्ड 366 सनक्स फॉर ओनली कुमेरी. सो गव्हर्मेंट इज मुव्हिंग इन दॅट डिरेक्शन. नाव कमिंग डावन टू युअर दिस क्वेश्चन, स्पीकर सर, फॉरेस्ट रायट्स म्हणटा तो कितें? फॉरेस्ट रायट्स म्हणटा तो जो मनीस त्या जंगलान रावता तो, ताजो रायट आसा काय ना, ओनरशिप एक्सेस आसा काय ना, कितली वर्सां रावला, कित्याक इट इज नॉट अ ट्रान्सफरेबल थिंग, इट्स अ हेरिटेबल पार्ट. 3 generations यू कॅन टेक फॉर हेरिटेबिलिटी. स्पीकर सर, सगळ्या कायद्या प्रमाणे paperwork is very minimal and you don't have to get with so many things. If you have a case come to you, please get it to our note. We have simplified the process very clearly. Prime Minister's pragati ji asa, it is actually overlooking all these type of things from the center, and taja khatir the state also under Shri Manohar Parrikar has taken this as an initiative to start looking at settling the claims at the earliest, and taja khatir committee चे meetings ही वाढवल्या आसा. Philip Neri Rodriguez. Speaker sir, we are aware that Speaker, this is sir, a one minute. There's a good news. Honorable Chief Minister already landed in Goa. thank you. तुम्ही नाका ते इन्फॉर्मेशन देऊ नका हावजान रिलेटेड टू द्यात उलयात. यू कॅन जस्ट. Speaker sir, this is a central act through which we are handling these cases. Speaker sir, this act has come into force in 2016. So will the minister tell me, sorry, 2006, will the minister tell me how many departments are involved to settle these claims? Wait, don't think. I think which is the nodal department to settle these claims, and how many cases are of individual, how many cases of the community, and since the enactment of this act, how many cases are disposed under this act completely in favor of the claimants? एक विचार मरा, एक विचार. बरोबर सांग. सगळ्या वांगडा सांग आणि मेकळा जा. बरोबर Because, सांग. ते वांगडाच सांग. If I have to refer to Kankan, total number of cases is 2,555. Individual claims are 2,450 and community claims are 105. हातूंतले आतापर्यंत फॉरेस्ट रायट्स कमिटी कडे जे आयल्या, जे येवंक जाय टू बी फायल्ड, which are to become, individual is 2,450 and community is 105. So FRC levelacher 2,555 is matching. Now when you go to the subdivision level committee, which actually needed these people from forest department also to put their objections or no objections. ती meeting जायना म्हणून आता ग्राम सभेची पूर्ण कहाणी सांगली पळय, how it has to be done. Basically because of lack of awareness in the process, things have not happened in the past. Today we are doing it with a proactive part of our tribal welfare minister and our
revenue department. Speaker sir, subdivision level काणकोण मातून total number of claims received by the subdivision level committee is 142. Considered by subdivision level committee is 9. And pending is 133, which is reflected in this particular LAQ reply, which are taken on a war footing. In the next 3 to 4 months, if all the paperwork is right, this 133 claims we want to clear. District level committee speaker sir, फक्त नो आयिल्ले आसा claims. नोवाचे सगळे नो एक्सेप्ट जाल्यार पेंडन्सी कांयच ना, तांकां सनद इश्यू सुद्दां जाली. So this is the record. As far as revenue department is concerned, Speaker sir, revenue department becomes the nodal department to handle these claims along with Department of Tribal Welfare. These are the two things. Nodal department which is तू म्हणटा पळय खंयचे हँडल करता tribal welfare or revenue? रेव्हेन्यू करता अलॉंग विथ ट्रायबल वेलफेअर कित्याक एक म्हणल्यार कुमेरीची जी आमी हँडल करता ही जी फॉरेस्ट रायट्स एक्ट 1980 आनी 2006 आसा 2006 हातून ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टराकूय तितलेच हे दिल्ले आसा टू हँडल दिस इश्यूज. How you examine the genuine claims and the some unwanted claims? How you examine genuine claims and खंयचोय फॉरेस्ट रायटाक एविडन्स जाय पडटा. If you want me to read out a list of evidences, I will read out a list of evidences what you want. It can be a court order, it can be a judgment, it can be a public document like a government record, license, survey maps. It can be government authorized documents like voter ID, ration card, passport. It can be house or any permanent improvements made to land, including leveling, bunds, decks, steps. खूपशे आसा, genealogy खूपशे आसा. There are roughly about 8 criteria which are required as evidence to evaluate whether he fits into the claim or no. स्पीकर सर म्हाका माननीय मंत्र्याक विचारपाक जाय की 2 प्रश्न एकठांय करून विचारता तुका की एक म्हणल्यार कुमेरीच्यो ज्यो केशी 80चे उपरांत जे आसात ह्या FRC केशी भितर तेमी बी तेंचे इन्क्लूड आसा जाल्यार हे पयलीं सांगचें. दुसरी आफ्टर 80चे उलयता हांव. दुसऱ्यो ज्यो तुमी आतां काणकोणचो फिगर दिला अशें आमचे कडेन म्हजे कडेन सगळ्या काणकोणचो केपेचो सगळो आहा पूण काणकोणचो तुमी 2450 म्हणला. तातूंत भितर सब डिव्हिजन लेवल कमिटी कडेन गेला 133 म्हणला तुमी 133. बाकीच्यो फाटी उरपाचें कारण कितें? फक्त कोरम जायना पंचायत तुमी म्हणटात तोच कारण तेजी सर्वे जाली. जे तुमी PDA मशीन दिल्लें आहा पळय त्या कोरमा भितर वचपा पयलीं पंचायतीच्या मिटींग वचपा पयलीं सर्वे जावचे पयलीं ती सर्वे जाली सगळ्यो. स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार कुमेरी आफ्टर 1980 कितल्यो आसा कांयच ना. कित्याक आफ्टर 1980 कुमेरी कॅनॉट बी कन्सिडर्ड अंडर फॉरेस्ट रायट्स एक्ट 1980. दीस वील कम अंडर फॉरेस्ट रायट्स एक्ट 2006. क्लियर जालो पॉयंट. दुसरो पॉयंट स्पीकर सर, एज रिगार्ड्स टू हिज रिक्वायरमेंट ऑफ कितें तो आशिल्लो 133 केसी पळय जाला फक्त. बाकीच्यो पेंडींग कोणा कडेन कित्याक लागून उरल्यो? बाकीच्यो सगळ्यो पेंडन्सी ऑफ केसीस स्पीकर सर इज एट फॉरेस्ट रायट्स कमिटी. फॉरेस्ट रायट्स कमिटी कडेन उरता कित्याक ग्रामसभा जावना आशिल्ल्यो. ग्रामसभा कित्याक जायना आशिल्ल्यो? कित्याक दीस रिव्यू ऑफ थिंग्स सर्वे तूं सर्वे मागता पळय एवरी फॉरेस्ट रायट्स कमिटी स्पीकर सर अलॉंग विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ती कमिटीन सर्वे करचो पडटा आनी तो सर्वे घेवन मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑब्जेक्शन्स घेवन ऑब्जेक्शन आसा काय ना ते घेवन फुडल्या सब डिव्हिजन लेवल कमिटीचेर लावचें पडटा. इन दीस केस प्रोविजन्स कितें आसा कायद्याचे आनी कायद्या प्रमाणे अवेरनेस कितें आसा वो ग्रामसभे कशी जाय हे अजून पर्यंत तांकां कॉर्डिनेशन नाशिल्ल्या खातीर बिटवीन फॉरेस्ट रायट्स कमिटी ग्रामसभा आनी हे प्रोविजन्स एंड अवेरनेस दीज गॅप्स हॅव बीन एक्झिस्टींग. ताज्या खातीर स्पीकर सर आतां मॉनिटरींग हॅज बीन इन्क्रीज्ड, reviews have increased, and it is not done only at the level of a revenue village. It is done at the level of a collector, it is done at the level of a chief secretary, and subdivision level committees जेन्ना आमी एकदा फॉरेस्ट रायट्स कमिटी कडल्यान आयली ती आमी एक्सपेडायट करता. हातून स्पीकर सर आमचो बाबू कवळेकाराचे एक्सपिरियन्स भरपूर आसा. ह्या इनपुट्सान इफ यू वूड लायक टू शेअर सम ऑफ युअर थॉट्स यू आर मोस्ट वेलकम. सो एज इट इज आमकां हो प्रोसेस हो सर्वसामान्य लोकांचो जो आसा तो तोडगो काडून तांकां न्याय दिवपाचें आमी सरकारान थारायल्लें. सर माननीय मंत्री गेली 1 वर्स आपले पर्यंत काम करता ना म्हणना पूण हो प्रश्न आसा तो जर सारको जर सुटवी जातलो जाल्यार तुमी एक सामकी वेगळी टीम करून तुमी स्वता रावन तातूंत भितर जाल्यार आमी सगळे एकठांय बसून करुया. पूण हे अशी इतली बेगीन सुटवी जावपाक ना तो म्हणजे कित्याक असो घेवचो पडटलो. आतां एक प्रश्न आसा व काणकोणची हे आसा ती 2458. केपेची पळयलें जाल्यार 1840 आसात. जाल्ले आसा फक्त 14. बाकी तशें बाकी सगळ्या फिगर आमचे आसा. पूण हे कारण वेगळे वेगळे आसा.
एक कोरम जायना ताका ती गजाल वेगळी. कोरम आता वेगळी पद्दतीन आता त्याच लेवल FRC पळय कमिटी वेगळे पद्दतीन करूं जातात. वेगवेगळो आमी प्रकारय केल्लो आसा की आतां लोकांक एकठांय करपाचें आनी कोरम जावपाचो. तूं तेन्ना भायर गेल्लो हांवें गांवडोंगरीचें एग्जाम्पल दिल्लें. गांवडोंगरी आमी कशी केली केली जाणा ती खबर आहा. तशीच करूया. करेक्ट. पूण तेजे भायर मागीर डिमार्केट करता आसतना म्हणजे सर्वे एक्झॅक्ट पळयता तुमी तांकां मशीन दिलात पळय PDA मशीन म्हणून. त्या PDA मशिना बरोबर टीम जेन्ना वयता आनी तें मशीन गेले उपरांत जे प्रॅक्टिकली प्रॉब्लेम जाता हे आमी जाणून घेवपाक जाय. तें मशीन बाउंड्री वयल्यान भोंवता म्हणजे घेवन भोंवता मनीस. थंय जेन्ना सर्वेयर भोंवता तलाटी आसता फॉरेस्टर आसता त्या टायमाक दुसरो मनीस ऑब्जेक्शन हाडटा. ही खूब कोपोसो जातात कित्याक डिमार्केट केल्ली नासता. आनी त्या एका दिसाक तालुक्याक तुमी एक मशीन दिल्लें आसा. फक्त दिसा 1 किंवा 2 केसी जातात. 2 किंवा 3 केसी 2-2 हजार 2.5 हजार जेन्ना केसी आसात आनी हे जर टीम वचून दिसाक फक्त 2-3 सॉल्व करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता 5-6 वर्सां सर्वे जावची ना. दुसरो प्रश्न आहा तो कोरमाचो. पूण हो सर्वे जायना बेगीन हाजे खातीर वेगळो प्रकार करपा जाय. दुसरें हाजेर म्हाकाय खुबशी म्हायती आसा. आमी बसून हाजेर डिस्कस करपा जाय. कित्याक फॉरेस्ट आसा गव्हर्मेंट लँड कॉमन्स लँड लोकांनी कुमेरीचे लोक जे आसात जे 80चे पयलीं जांकां सनद मेळ्ळा 80च्या नंतर लोकांची सनद मेळ्ळी ना पूण ते कल्टिवेशन करतात. त्या लोकांनी हांगा एप्लाय केला ते थंय आसात हांगा एप्लाय केला. पूण खंय तरी हें घेवन बसून असो घेवपा जाय तें नाल्यार सुटी जावची ना. लोकांक हाजो बेनिफीट जायना. हे डिमार्केट जावन तांकां मालकी हक्क मेळपाकच जाय. स्पीकर सर PDA मशिनाच्या बाबतीन जे आसा ते ताणें म्हणलां तातूंत एका दिल्लें तथ्य आसा पूण ते सॉफ्टवेराचो मातसो इश्यू आशिल्ल्यान डिलेज जाल्ले आसा. ब्रेकडावन जाता मदीं मदीं. स्पीकर सर ह्या इनपूट जी प्रॉब्लेम्स आसा ती दुरुस्ती ऑलरेडी करपाक घेतिल्ली आसा. आय वूड कॉल ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन आफ्टर द असेंब्ली सेशन वी विल सीट डावन तुजेय विचार दी. शेवटी सरकार हे विचार फुडें व्हरतलोच आनी हातूंत तुका दिसता तुज्या गांवांत तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सोंपेपणान आनी कितें बरें करूंक मेळटा. इट इज अ इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट. वी वील टेक यू ऑल्सो ऑन बोर्ड. वी वील अंडरस्टँड वॉट यू हॅव कित्याक तुका जे एक्सपिरियन्स आसा. पूण तूं म्हणटा पळय दोनी कडेन आसा ते कुमेरी 1980च्या मागीरचे पयलीं कन्सिडर जावचे ना. ते 2006च्या तातूंत कन्सिडर करचे पडटले. वी वील टेक दीस थॉट्स अँड टेक इट हेड. माननीय प्रताप सिंग राणे. शेवटचो एकच कुमेरीचो प्रश्न आयलो म्हणून डिस्कशन सांगता. जाता विरोधी जे 80चे पयलींचे आसात त्या डिमार्केशन एक तो प्रश्न तुमी आतां हो फुडलो जो प्रश्न आसा तो मागीर घेवन बसया म्हणलें करुया की हो तशें उलोवन हांगा काबार जावचो ना. खुबशे प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसात. स्पीकर सर हो प्रश्नाक जी लास्ट इतलीशीं वर्सां जावना तांचोय सरकार आसतना आमी आज सोल्युशन काडटा. तुका म्हणलें आमी बरोबर घेवन करया. सद्या सरकार सर्वेयर वाडयतात सॉफ्टवेअर चेंज करता PDA मशिनाचे बाकीचे इश्यू पळयतात. वेन वी आर लुकिंग एट दीस वी हॅव नॉट स्टॉप्ड की सगळें येतलो पटलो आनी मागीर आमी सुरू करतले म्हणून सद्या सुरवात केल्ली आसा. बरें सद्या आमी सद्या जो पर्यंत बसना तो पर्यंत एक मशीन तुमी वाडयात. एक मशीन पळय दिला 2-2 दिला न्ही ते एटलीस्ट 10-10 दियात. एक टीम वेगळी काडात. जे सर्वेयर एक आसता आतां मामलेदारान एक सर्वे आसता सर्वेयर तो थंय गेलो तो डेली वचना तांकां आनी बाकी कामां असतात आनी विकांतल्यान तो डेली वचोंक शकना. म्हणटकीर सर्वेयर थंय वाडयात तलाटी थंय वाडयात फॉरेस्टर वाडयात एक टीम करात. हांव कितें म्हणटा हें सुद्दां जर जो पर्यंत आमी बाकीचे हें करना न्ही आनी जे तुमी चालू केला त्याचो तुमी फुडें व्हरात जाल्यार टीम वाडयात नाल्यार बेगीन जावची ना. स्पीकर सर असेंब्ली सेशन जातकर कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर साऊथ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर तुमकां घेवन आनी तुमच्या कोणाक आवड आसा जाल्यार सगळ्यांक घेवन एक जॉयंट मिटींग घेवया. तुमचेय विचार आयकुया. गोविंद बाबाचे खूब विचार आसात. सगळे घेवन वी वील टेक द प्रपोजल. फॉरेस्ट एका CF आपयात आनी दोनी कलेक्टर रेव्हेन्यू पर आमचे ट्रायबल मिनिस्टरांक मिटींग असेंब्ली सेशन जाता कोण तुका जाय ते दिया आमी सगळ्यांक हाडटा. माननीय प्रताप सिंग राणे. Mr. Speaker, sir, I would like to ask the Minister, has the Forest Department proper surveys made of the forest areas in the state of Goa? If they don't have, I would like to know from the second question is, I will reply this. I've got only 2 questions. You have demolished certain houses in Baina. Those people have come and stayed in the forest area in my constituency. They are continuing with their old business. The Sarpanch has come and informed me that this land belongs to forest. What action is the forest department taking? They are supposed to be staying in these areas. Houses have been built for the forest guards and foresters. Nobody seems to be staying there.
What action is the government going to take? They are paid from the taxpayers' money to protect the forests. I would like to know from the minister, Mr. Speaker, sir, that has the government, there are only two questions, has the government, the forest department, does it have a clear cut and have they put clearance in all these areas that belong to the forest department? And how did they tolerate these people coming whose houses have been demolished at Baina, coming and staying in the forest area in my constituency? Speaker, sir, the last government chalu astana, there was in around during your time only, there was an agency appointed by the name of Theoville Survey, something like that. They were supposed to survey the whole of, resurvey the whole of the state. On that base, Speaker, sir, forestaची जी area आसा, Theoville survey map केल्ली आसा. पूण ती अजून गव्हर्मेंटाकडे थोडे डिस्क्रिपन्सी आशिल्ल्या खातीर we have not fully accepted it. We are trying to understand how the coordinates have been there. Number two, Speaker, sir, the answer I think should be, if it is related to my department, I will answer it. That बायणाच्यान समज तुमच्या गांवान खंयच्या तरी फॉरेस्टान आयल्या, डेप्युटी कलेक्टराक नाल्यार आमकां समज तुमी कळयलां, from our department, we will definitely look at it. But your question to the forest department, I think our forest minister is not there today. We will give you the reply once he comes back. Mr. Speaker, sir, since you are talking of forest rights, Forest rights which are under this. Forest rights under the Act. Under the Act 1980, under the Act 2006. I know. 1980, I was there. Yes. But surveys have not, you have not answered my question. Have the government, the forest department, proper demarcation of its forest areas? Because forest departmentaची reply forest department दितलो. DSLRांची survey केली of all the state of Goa is what I am replying through my department. But DSLR settlement and land records is my department. I can talk about my department what it has done. What forest has done or what forest has been doing is not an issue which I am talking here. But the issues taken up under Forest Rights Committee, the Forest Department is in tune with the Forest Rights Committee to do the survey of the claim which has come to them. That's right, but your department, माननीय श्री चिचिलालेमो since you are the revenue minister, you have the surveys with you. The survey department is with you. Cannot the department use them? Forest department? I think our leader of opposition and तांचे मातशे विचार मॅच जायना. तो म्हणटा ते तथ्य आसा की तातूंत खरे ग्राउंड सर्वे करची पडटा, ते मशिनाचो इश्यू आसा थंय कर म्हणटा. ऑनरेबल आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर म्हणटात की ते तुम्ही ते करूंक मेळना काय म्हणून. सो आय विल सेटल दिस इश्यूज वेन वी मीट. ओके चिचिल थोडक्यात विचारात फुडल्या प्रश्नाकडे वळूया मागीर. दोन्ही प्रश्न जाणव. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट म्हणतो एक कंटिन्यू प्रोसेस. जो गव्हर्मेंट येऊ कंटिन्यू प्रोसेस तो. आता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर रेव्हेन्यू बाब रोहन गांवडे म्हणटा तुमच्या गव्हर्मेंटान केलें ना, आमची गव्हर्मेंट करता. सी द गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. तुमचो गव्हर्मेंट आमचो गव्हर्मेंट म्हणपा जायना. तेन्ना आज तुमी आहात तुमी करपा जाय. हांव दुसरे स्पिकरचो हांव कितें सांगूंक सोदतां, आतां बाब आमचे एक्स मिशन चलां फॉरेस्टाची फॉरेस्ट अजूनय डिमार्केशन सारकें केलें ना. फॉरेस्ट खंय आहा ती तांकां खबर ना, पूण आनी न्यू फॉरेस्ट घालपाक सोदता. कमर्शियल एरिया आहा ती फॉरेस्ट करपाक सोदताय. देखून हें सारकें जाग्यार घालपाक जाय. ओके माननीय मंत्री. स्पीकर सर, आता चर्चिल बाब जे सांगतात तेच आम्ही उलयतात न्ही. आम्ही सारखे घालपाकूच बसले न्ही हांगा. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 श्री रवी नाईक. एक शेवटी खूप वेळ डिस्कशन जाल्लें ह्या प्रश्नाचेर. तुम्ही माननीय मंत्र्याकडे एकच मागता, हांव एकच मागता की तुम्ही असेंब्ली जाली काय ताबडतोब मातशी हे करा. कित्याक लागून तुमकां परत कोणी याद करता. गेल्ले असेंब्लीक तुम्ही सांगलें पूण परत बसप जालें ना. वायट धरची न्ही. गेल्ले असेंब्लीक वरात जालें. आता तूं म्हणटा तुमच्या सरकारान केलें ना. हे म्हणून जावची ना. गेल्ले तुम्ही जबाबदारी म्हणले तशी जायना ती. स्पीकर सर, ज्या मनशाक तितलो इंटरेस्ट आसा, सरकारान इंटरेस्ट घेतलाच, ताका जितलो इश्यू आसा ताळी म्हणजे तोंड उक्ती करनाका. हांवें तुका कितले तरी फावटी याद केल्या.
We are स्पीकर very सर clear, त्याच्या Speaker, sir. We are तुझ्याने काम जायना म्हणून सांग तू Take याद them केलं to कितली the बोलतरी record. very clear on this याद issue. केलं नाही Both of us, you तू त्या said- बाकीचे घेऊन बसला तू याद केलं म्हणू नका Both of us, you तू said- याद केलंय तू काय सांगला घेऊन तू याद केलं कितली बोटी तू असेंब्ली रिप्लाय दिल्ली सर, हांव याद आतां केली सांगता बसया म्हणून तो याद कितें केलं उलयता? केलं ना Both of us, you said. याद केल्ली तू काय कितली बोट तरी पण तू घेऊन बसला ना विरोधी याद पक्षाचे केलं नेते- ना. बसपाक स्पीकर कशें सर आसता तें? लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज अ रिस्पॉन्सिबल मग सीट कशी करप आणि किती करप तुका याद एक केलं लेटर- हांव. एक तुका पत्र रिमाइंडर बरयलं दिलं जाय, हांव. सर. बसून घ्या तुम्ही. आणि किती घेऊन सर, बसला एक पत्र विरोधी बरयलां पक्षाचे हाचेर. नेते बसून घ्या. आवाज केलं जायना एक मनातल्यान पत्र असपाय बरयलां. मनातल्यान करपा जाय ते मनातल्यान करता आमी तुमच्या भशेन Nothing फाडे will मारनात. go on record. कितली बोट तरी याद तुमच्या केलं भशेन फाडे मारनात. तुमकां कितली बोट तरी याद केल्या तुवें 2011च्यान आतां पर्यंत घाला आमी करता काम. तुम्ही हावजांक जर रिप्लाय I'm on दिला, my तू leg. म्हणटा तुका दुसरी गव्हर्नमेंटाचं विरोधी घालतो जाल्यार तू पक्षाचे रिप्लाय नेते. किती दिली हावजाचे रूल समजून घेऊन उलयत चला तुम्ही सगळेजण सिनियर मेंबर्स आसात ती हावजाचे प्लीज प्लीज तांकां हांव याद करी Please, त्यांनी please. गेल्ल्या हावजाक सांगलेलें आसा की आपण घेऊन call बसता केला. म्हणून. उगडास करी केलं ना काय हांवें Sure, दुसरो कॉल केला experience क्वेश्चन मनीस उलयता. नो डिस्कशन तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 माननीय श्री रवी नाईक. Speaker, sir, instead of 2A, may be permitted to ask 2B. Speaker, sir, construction of He new, has to call the question. yes, 2B, Call question. 2B. Savadi Mahasaya answer as per printed sheet tabled on the floor of the house. Speaker, sir, construction of new district session court complex, Mercy, awarded to one Mrs. M. Venkata Rao at Panji. Speaker, sir, initially there's a cost 70 crores असं काय कितें आशिल्लो जाल्यार तो रिवायज करून ते नंतर रिवायज केलो 125 कोटी आणि तो पावलो 143 कोटीचेर हे म्हाका इतलो फरक कित्याक डिफरन्स ऑफ जवळ म्हाका दिसता 73 कोटी आणि वेदर फायनान्स कमिटी जी आसा गव्हर्मेंटाची ते फायनान्स कमिटीन ताका एप्रुवल दिलें काय कितें Savadi Mahasaya, जो पर्टिक्युलर प्रश्न विचारला ताका फायनान्शियल म्हणजे EFC म्हणटा तूं EFC क्लियरन्स विचारला EFC क्लियरन्स त्या वेळार ते घेवना कारण डायरेक्ट त्या वेळार हायकोर्ट इन्वॉल्व आशिल्लो त्यानंतर हो इश्यू कॅबिनेटाक आयलो आनी कॅबिनेटान हो एप्रुवल दिल्लें आसा पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिल्लें आसा आनी कॅबिनेट हॅज एप्रूव्ड दीस प्रोजेक्ट दुसरी गोश्ट ताणें EFC विशीं कळ्ळें EFC त्या वेळार घेवना डायरेक्ट हायकोर्टान ताचेर डिसिशन दिल्ल्या कारणान ते टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट करून ते वर्क ऑर्डर दिली वर्क ऑर्डर दिता आसतना जो एमावंट आशिल्लो तो जवळ जवळ 92 crores आशिल्लो आनी हो 92 crore एमावंट दिता तुका However, the development Honorable High Court of Bombay approved on revised plan prepared by GSIDC and now the cost of the project has been increased up to 120 crores, 87 lakhs, 23,653, 50.73 crores. Primary reason for increase in the estimated cost of rupees 70 crores to rupees 120 crores appears to be due to increase in built-up area from 17,834 square meter to 34,000 square meter, double the area. Speaker, sir, initially there's a tender जाल्लो आनी कॉस्ट कितलो आशिल्लो Tender जाल्ले तेन्ना cost 92 crores आशिल्लो. 92 92. आतां हो इन्क्रीज पळय जाला तेका
कित्याक लागून इन्क्रीज जालो हांगा न्हय डबल एरिया जाली 17,834 स्क्वेअर मिटर एरियेचो एस्टिमेट केल्लो पूण हे तो फायनान्शियल जालो 34,967.12 स्क्वेअर मिटर हाका EFC घेवना तुम्ही अशी टेंडर करतात पयलीं थोडे आनी मागीर तेकाच वाडोवन दितात सवादी मातशें तेच कंटिन्यू करता हे जी प्रत्येक गोष्ट आसा ही सुरवातीच्या काळात न्यू डिस्ट्रिक्ट आणि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट मेर्सीस इन तिसवाडी तालुका हे काम सगळे मॉनिटर हायकोर्टान केल्लें आसा म्हजे कडेन कॅबिनेट डिसिजन हांगा आसा जाय जाल्यार हे कॅबिनेट डिसिजनां सगळें बरयल्लें आसा आय वील जस्ट टेबल दीस कॅबिनेट हायकोर्टान काम केलें हायकोर्ट मॉनिटर करतालो हें काम म्हणटकर 2008तल्यान हें काम हें काम हायकोर्ट मॉनिटर करतालो पूण मागीर टेंडर कोणी केलें टेंडर GSIDCन केलें गव्हर्मेंटान केलें GSIDCन सिंगल टेंडर आहा तेका तुमी दिले सिंगल टेंडर दिलां की ना हेंय जाय जाल्यार तुका सांगता उलय तूं आनी आनी कितें काड तो आनीक हेजेर आनीक PWDन कितें एस्टिमेट केल्लो हेच प्रोजेक्टाक स्वाती मातशें PWDन एस्टिमेट करुना PWDन ड्रॉविंग्स तयार केल्ली आर्किटेक्चरल ऑफिसान ही सगळी ड्रॉविंग तयार केल्ली ही सबमीट केल्ली कॉस्ट तो पयलीं जो केलो तो 17,000 स्क्वेअर मिटराचो कॉस्ट केल्लो तो सादारण 84 करोड्स काय कितलो आसलो तो 92 जाग्यार 84 जाल्लो सुरवातीच्या काळात 57 कोटी आशिल्लो हे प्रोजेक्टाचो तो GSR चेंज जावचे पयलीं आशिल्लो तर GSR तुमी GSR चेंज जाला 3 फावटी त्यानंतर हो जो कॉस्ट केल्या नंतर GSR जर 2 फावटी चेंज जालो नेचरली कॉस्ट वील गो एज पर द GSR रेट्स इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ एनी इंजिनियर्स ऑर एनी डिपार्टमेंट अशी गोंयांत कितले कामां तुमी अशीच केल्ली आसा अशीच वाडोवन दिल्ली आसा कॉन्ट्रॅक्टरा आमी GSIDCचेर उलयता GSIDCचे डिटेल परत दुसरे क्वेश्चन्स आसा तातूंत ताणें ते विचारूं शकता जाय जाल्यार Sir Alex Reginald Lawrence. Speaker, sir, this project, the minister says that it is doubled, area is doubled. When a tender is given, consultant is there, GSIDC consultant asta. How it doubled? Is it improper planning to help जे places आहे आज सध्या rented places आहे spaces building on ते help करपाक is it deliberately done EFC then म्हणल्यार EFC नासतना EFC clearance घेनासतना धाडले because High Court was monitoring who is responsible for it who will bear the losses that the state government loss जाता त्या spaces are फारीक Why has been this? Why no action has been taken by the GSIDC? I want to know from the Honorable Minister what GSIDC has done to take action against all those who have aired or rather konange fixed responsibility konana? Kitya responsibility fix kelna ani kitya recover kelna? अशें वर्षे म्हाका कळना PWD estimated however after fresh development at that time High Court Bombay approved GSIDC's plan. प्रश्नच ना थंय दुसरें हायकोर्टान GSIDCन जे सबमीट केल्लें तें अप्रूव केलां सो PWD थंय PWD हांव मिक्स करना हांव GSIDC उलयतां GSIDCच्यान हांव उलयतां डबल केल न्ही रेटू तुवें टेंडर केलो फॉर 70 crores एक मिनिट स्पीकर सर 17,000 स्क्वेअर मिटर एरियेक जर 92 करोड्स जाले जर 34,000 स्क्वेअर मिटर एरियेक सादारण कितलो कॉस्ट आसलो इट इज अ सॉर्ट ऑफ जस्ट कॅल्क्युलेशन 17,000 into 2 आणि 92 into 2 इट कम्स टू 180 मातसो सादो सिंपल गणित आहे जी भुरगीं सुद्दां सांगू शकता आमची ना स्पीकर सर इतू सिंपल तो मिनिस्टर उलयता तितले सिंपल ना ते भुरग्यां आन्सर जावपा इतले सिंपल न्ही GSIDC आनी PWD रेट्सा फरक आहा जाल्यार ते खबर आहा ती कितली फरक आहा ती बट लिसन आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर ही हॅज नॉट आन्सर्ड मी आय हॅव सेड दॅट you have doubled it twin tender kelo 70 crore whatever kitle crore kelo to double jalo because area doubled तुम पहिले कोत्ता सो यांचो चेक करपानी टेंडर कोत्ता आसतना it doesn't look like deliberately it is done and if it is deliberately done who is responsible for it don't divert the answer be specific te burgya involve konna ka I am not diverting any answer no you are पयली PWD इन्वॉल्व आशिल्ली
PWD इन्वॉल्व आशिल्ली तेन्ना एस्टिमेट वॉज अराउंड 73. Speaker sir, ताणेंच सांगलें. Speaker एक sir. मिनिट एक मिनिट बस No, no, I'm not talking of ऐकून घ्या PWD. I'm बरें. talking from GSIDC हांव onwards. GSIDC हांव उलयतां GSIDC मरे. onwards उलयतां. माननीय सभासद 2011 जेन्ना आमी एस्टिमेट केलो 2011 जेन्ना GSIDCन एस्टिमेट केलो तांचे कन्सल्टंट अपॉइंट केले नंतर तो जालो अराउंड 92 करोड. त्यानंतर बेस्ड ऑन GSR 2015 इट इज रुपीज 120 करोड. आता GSIDC has also done based on rates adopted by PWD. हातूंत डिफरन्स खंय आयले? कॉस्ट ऑफ वाडत आसता, एस्कलेशन प्रायस वाडत आसता. बेस्ड ऑन दॅट करंट जे मार्केट व्हॅल्यूज आसा ताजेर इंडायसीस वाडत आसता. आता हे सगळे कॅल्क्युलेशन केले नंतर तातूंत खंय गैरवेव्हार आयलो म्हाका कळना. गैरवेव्हार आसा जाल्यार तूं दाखोवन दी. हांव कितें दाखोवन दितलो? Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir. माननीय श्री लुईजिन फलेरो तू 2-3 सब No, क्वेश्चन्स no, no. He has not answered my own. Okay, thing. let him answer. Just He has please not wait. even Please answered wait. me. It's a very Please wait. specific. Again, he'll say he's not given the opportunity. Manya Luidin Falero, yes. Speaker, sir, going through the reply of Honorable Minister, who is today wearing two hats, PWD Minister and Chief Minister, there is definitely a case of financial impropriety. By quoting that the court is monitoring, it doesn't absolve you from inflating the bills and paying the contractor, from manipulating these bills and paying to the contractor. What is the justification for increasing? And why it was not I told- anticipated? 17,000 स्क्वेअर मीटर एरियेची जेन्ना 34,000 स्क्वेअर मीटर एरिया जाता आणि GSR 11 एक मिनिट लेट मी कंप्लीट माहिती आणि Just a minute. Honorable members, माननीय मंत्री उत्तर दिता. GSR 11 उत्तर दिता ते ऐकून घ्या न्ही. 17,000 to 34,000 is a big. Just say. You explain why it went so high. पहिली म्हणजे 17,000ची 34 जाली. It's one of the biggest. Area increase due to the requirement of the court as per the direction from 17,831 to 34,000 square meter. Number one, लाव. Original estimate आशिल्लो तो GSR 2011चेर आशिल्लो. तो 2015च्या याचेर गेलो. त्यानंतर तो वाडलो आणि वाडल्यानंतर ते टेंडरिंग प्रोसेस जाले आणि टेंडरिंग प्रोसेसांत ते दिले गेले. Speaker, sir. Speaker, sir. टेंडर झालो. Speaker, sir. टेंडर झालो. Here- escalation here government You're supposed is- to complete it in the stipulated विरोधी time. पक्ष उभा आहात I know तुमचा. that. It is supposed to किती answer करता? I was on my One of the list. One of the biggest scam. तू inquiry करतलो. Government is विरोधी पक्षाला- today keeping the estimates pending because of GST or some flimsy grounds. आणि हे GST काय? Here, how can you just give to somebody? You should have retendered it. Only at least that extra, because once you tender for a bigger this, you get a concession, you get a discount. But once you going on inflating the bills, going on inflating the areas and the quantities, it is financial irregularity and there must be an inquiry on this, Speaker, sir. Because just by quoting court has not given you a license to do these financial improprieties. स्पीकर दोन्ही रिप्लाय बरोबर दियात. दोन्ही रिप्लाय बरोबर दियात. हांव एकच मान्य मिनिस्टरा कडेन विचारूंक सोदता की गेल्ल्या वर्साक एप्रोप्रिएशन बिलाच्या टायमाकय हांवें हो इशू रेज केल्लो की म्हाका एकच कळपाक जाय तुमी जेन्ना पयली वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी वर्क ऑर्डर दिल्ली तांकां टायम दिता तो टायम कंप्लीट करपाक तो पिरियडा भितर तेमचें काम जाल्लें काय आनी टायम मागयल्लो कित्याक म्हाका तेन्ना रिप्लाय आनी कितें तरी दिल्ली. तूं त्या पिरियडा भितर काम जाल्लें तुमी जो काम अमक्या कामा टायम दितात त्या काम कंप्लीट करपाक. Because sir, one small thing, assurance दिलोलें गेल ते पावटी मिनिस्टरान की आपण first week of January कित काबार करतो मग project as per the High Court deadline. Why? What is the status? Even that you answer. Why after giving assurance it is not getting completed? Doesn't it look like a big scam? सभापती महाशय पळोवपाक मोठो इश्यू केला. पयलीं सांगलां 17,000ची 34,000 स्क्वेअर मीटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट्स एरिया इज इन्क्रीज.
प्रश्नोत्तराचो तास सोंपलो.